2007 ते 2012 मजगती गोयात प्रिन्सिपल मायन सेक्रेटरी आशिल्लो IAS ऑफिसर राजीव यदुवंशीक एसआयटीन मायनिंग स्कॅमात चौकशेक समन्स धाडल्यात। शुक्रार शेनवारा ताका हाजीर जावंक लायला। इतल्या मजगती मायनिंग स्कॅमाचे केशीत एसआयटीन अटक केल्ले उपरांत जीएमसीत ऍडमिट जाल्लो खण खात्याचो असिस्टंट जिओलॉजिस्ट रामनाथ शेडगांवकाराक सांजे जीएफसींतल्यान डिस्चार्ज दिले उपरांत पुलिसांनी धरलो। ताका 5 दिसांचो पुलीस रिमांड दिला। एसआयटीन मायनिंग स्कॅम केशीत समन सत्र चालूच दवरला। एसआयटीन आता गोयचो आदलो प्रिन्सिपल मायन सेक्रेटरी राजीव यदुवंशीक समन्स धाडला। 2007 ते 12 मजगती यदुवंशी प्रिन्सिपल मायन सेक्रेटरी म्हूण काम पळयतालो। कामतीच्या सरकारा वेळार लिजांच्या रिन्युअला खातीर डिले कंडोन करपाक ताचो हात आसा म्हूण एसआयटीक दुबाव। यदुवंशी सद्याक दिल्ली सरकाराचो हेल्थ सेक्रेटरी म्हूण काम पळयता। शुक्रार शेनवारा 2 दीस यदुवंशीची चौकशी जातली। इतले मजगती मायनिंग स्कॅमाचे केशीत मंगळारा एसआयटीन अटक केल्लो असिस्टंट जिओलॉजिस्ट रामनाथ शेडगांवकाराक जिवाक बरें दिसना म्हूण सांगून जीएमसीत घाल्लो। बुधवारा सांजे ताका डिस्चार्ज दिले उपरांत पुलिसांनी धरलो। शेडगांवकाराक 5 दिसांचो रिमांड दिला। चोरया मीन विकपी आरोपी ट्रेडर इम्रान खानाचे मायनिंगाचे केशीत शेडगांवकार सापडला। शेडगांवकाराचेर मायनिंग स्कॅमाचे केशीत आरोप कसले ते पळयात। रामनाथ शेडगांवकार खण खात्याचो असिस्टंट जिओलॉजिस्ट म्हूण काम पळयतालो। टेक्निकल हेड हे नात्यान शेडगांवकार जे मायनिंग लिजांचे इन्स्पेक्शन करतालो थंय लाखांनी मेट्रिक टन बेकायदेशीर मीन काडिल्ले म्हूण उक्ताडार आयला। मात शेडगांवकारान हे बेकायदेशीर मीन काडपी लीज होल्डरांचेर कांयच एक्शन घेतली ना वा ताची म्हायती खात्याक दिली ना। शेडगांवकाराच्या ह्या गैरकारभाराक लागून सरकारी तिजोरीची कोट्यांची येणावळ बुडली। बेकायदेशीर मीन काडपी लीज होल्डरांक रान मोकळे सोडपी शेडगांवकारान स्वता हातूंत मलय उखल्ल्या म्हूण एसआयटीक खात्री। आमालिया फिग्रेदो ह्या मायनिंग लिजाचे मायनिंगात जाल्लो हो गैरकारभार तेन्नाचो गोंयचो इन्फ्लुएन्शियल खण मंत्री इम्रान खाना वरवीं प्रॉक्सी मायनिंग वेव्हार करतालो तातूंत खंय शेडगांवकारूय घुस्पला। शेडगांवकार लीज वेव्हार हाताळटालो तेन्ना आनीक एके केशीत ताणें राजेश तिमलो म्हणटा ताणें लीज ताच्या नांवार जावचे पयलींच सरकाराक लिजाचे पयशे फारीक केल्ले। कोट्यांचे बेकायदेशीर मीन वेव्हारात टेक्निकल हेड हे नात्यान शेडगांवकारान कांयच एक्शन घेतली ना आनी सरकाराची कोट्यांची येणावळ बुडली। एसआयटी म्हणटा शेडगांवकाराक धरलो ते बरोबरूच। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। सरकारान 3 पानां केली म्हूण पॅरा टिचर्सांची सबय दिल्लें उतर पाळचे आनी परमनंट करचे म्हूण तांणी मंत्रालया भायर मोर्चा व्हेलो। 2 वर्सां जाली हे टिचर्स मागण्यो तडीक लावंक म्हूण सरकाराचे उमरे झरयतात। आदल्या मुख्यमंत्र्यान तांकां ट्रेनिंग दिता आनी आस्पावन घेता म्हूण सांगिल्लें। संरक्षण मंत्री आसतना पर्रीकारान खंय तांचें काम 101% करता म्हूण सांगिल्लें। आतां तांच्यो ट्रान्सफरी मारल्यात। तुम्ही मत माननाका काय करनाका आपण तुमचे 101% तुमचे काम करता तुम्ही आपल्या परतन मेळपाची गरज ना म्हणून अशें आमकां एश्युरन्स दिले रक्षा मंत्री आसतना पर्रीकर सरान। आणि त्याच्या नंतर मागीर आमी जुना मेळ्ळी जुना आफ्टर इलेक्शन आमी जुना मेळ्ळी। जुना सांगले आमकां की आमगेलें काम तो करतलो केन्ना ऑगस्टाक डेटा पळयतलो सगळें फायंड आउट करून कितले टिचर सरप्लस आसा हें तें पळयतलो आनी आमकां काम करून आमगेलें ऑब्जर्व करून घेतलो आमकां ऑगस्टा म्हणून सांगलें। आणि ऑगस्ट जालो आमी रावली ऑगस्ट म्हळ्यार रावली आमगेलें काम करतो म्हणून। ऑगस्ट जालो सप्टेंबर जालो ऑक्टोबर जालो आतां नोव्हेंबराक आमकां ऑर्डरी काडल्या। पयर जेन्ना आमी मेळ्ळी तेन्ना आमकां आपोवन व्हरोन तापोवन दिल्ल्या भशेन तेणी केलें। कोणी सीएमान आतांचे जो सीएम आसा तेणी आमकां आपोवन व्हरोन तापोवन दिले आनी आजून मेरेन एश्युरन्स दिवन आमकां फटयला। आनी आतां एट प्रेजेंट काल सोमारा आमकां परतन ऑर्डरी काडल्या त्यो सुद्दां पयलीं जेस अशी आसले 12,000 पेमेंट आनी तशीच जी पयलीं आमकां ऑर्डर येताल्यो तश्योच आतां बीन आमकां ऑर्डर काडल्या आनी त्यो सुद्दां रिशफल केल्या। आमकां टिचरा तालुका चेंज केल्या। हांगच्या कुंकळीवरान सांग्यार घातला हे 12 जाणां इंग्लीश टिचर तेमी घेतल्या। इंग्लीश टिचर एनटीसीच्या वायलेट्स लॉ करून तेमी इंग्लीश टिचरी घेतल्या आनी तांकां ते लागीं हिंगा वाटेरसून 3 वाटेर ते तांकां शाळा दिता आनी आमकां पॅरा टिचरां हांगच्यान 25 किलोमिटर पयस घालता 12,000चेर। ह्यो खंयचो न्याय म्हण आमचो डिमांड आसा की आमकां जे एश्युरन्स दिल्ले ते हे सरकारान आमचें काम करूंकच जाय। मुख्यमंत्री पर्रीकार बीजेपी ऑफिसात आसा म्हूण कळटकीच पॅरा टिचरी थंयसर पावली पूण मुख्यमंत्री पर्रीकारान तांकां पळोवन लेगीत घेतले ना। म्हणून थांबले आम्ही थांबले हे अशी कितें
खंयचो कायदो हे पळय आतां हे टिचर हे मी पुलिसांनी आमकां टिचर म्हणे जे न आमी भुरग्यांक शिकयतात कायदे कांय शिकयतात भुरग्यांनी फ्युचर घडयतात आनी आज आमकां टिचरां जावून मारला ह्या टिचरां जावून मारला परिकार गेल्या उपरांत पॅरा टिचरींनी खासदार विनय तेंडुलकराक धरलो पूण ताणें खूस मारली. पॅरा टिचरी सीएमाच्या बंगल्यार वचून सीएमाक मेळ्ळी. सीएमा कडेन आयज उलोवपाक मिटींग जाली. तेणी आमकां सांगला 19 तारखेर तुमकां आपण अपॉइंटमेंट दिता आनी त्या दीस फायनल करता म्हणून इतलेंच हांव सांगूंक शकता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मडगांव नगरपालिकेन अतिक्रमण हटाव मोहिमे खाला 3 बेकायदेशीर बांदकामां मोडून उडयली. नगरपालिकेच्या सीओन खंय डिमोलिशन ऑर्डर काढल्या. 6 नोव्हेंबर ते 16 नोव्हेंबर मेरेन ही मोहीम चलतली. काल कंप्लेनर आहे म्हणून एन्क्रोचमेंट केलं म्हणून आमकां आमचो चीफ ऑफिसरान ऑर्डर काडली आनी ड्रायव्ह करपाचो क्लीन करपाचो जो लोकांनी एन्क्रोच केल्लो आसा जागो जो ट्रॅफिकाक कोणाक त्रास करता तो काडचे म्हणून आमकां 6 तारखेर चीफ ऑफिसरान ऑर्डर काडली आनी क्लिनींग द फुटपाथ जो कोणें एक्वायर केल्लो आहा ताका लागून आनी हो ड्रायव्ह आमचो 16 तारीख म्हळ्यार चलतलो. आज आमी वेरी फर्स्ट जेन्ना स्टार्ट केले तेन्ना आज ड्रायव्हराक आमी 3 एन्क्रोचमेंट आसले ते क्लियर केले. तेतून नांव म्हळ्यार एक कृष्णा क्लासीक, दुसरें म्हळ्यार युनिक्यूट कार एसेसरीज आनी तिसरें म्हळ्यार गोल्डन फॉग. आनी हाजे मुखार आमगेली आनी 15 तारीख म्हळ्यार हो ड्रायव्ह तसोच कंटिन्यू आसतलो. येत्या ते ब्रेस्तारा शुक्रारा दक्षिण गोंयच्या 5 तालुक्यांनी उदक आसचें ना. सांग्यार, केप्यां, साश्टी आनी मुरगांव तालुक्यांत 9 आनी 10 नोव्हेंबराक उदक आसचें ना. सावली धरणाचे मेन पायपलायनीचे ताकतिकेन मेंटेनन्स काम हातांत घेतिल्ल्यान ब्रेस्तारा 9 नोव्हेंबराक शटडावन घेतले म्हूण पीडब्ल्यूडीच्या ईन पब्लीक नोटीस काडल्या. ते 2 दीस सावलीच्यान उदका पुरवण बंद. घेवया एक ब्रेक.